नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। विश्वजिताच्या ऑडिओ प्रकरणाचेर काँग्रेस आक्रमक। ऑडिओ फट जाल्यार स्टुडिओचेर रेड कित्याक ना? मिस्टर एक्साक सेक्युरिटी दिवची काँग्रेसीची मागणी। ऑडिओची चौकशी शेळयली, पोलीस म्हणटा कांयच खबर ना। अनधिकृत घरां नेमाच्या चौकटीत बसोवपाक 7,500 अर्ज। ऑर्चर्ड जमनीर घरां बांदिल्ल्याचे अर्ज। रेव्हेन्यू आनी टीसीपी दोनूय खात्यांनी आता रेग्युलरायझेशन। मंत्री खासदारांच्यो फटाश्योच सोपना। मायनिंग पीपल्स फ्रंट आक्रमक। सुदिनाक 7 जानेराक, तिनूय खासदारांक 10 जानेराक घेरावाचो प्लान। बीजेपीचो युती पक्ष मोगोची शिरोडे पोटवेंचणुकेची तयारी। दीपक ढवळीकार देवलो प्रचाराक। बोरये साईबाबाक नाल्ल दवरून प्रचार सुरू। माकड उडयो मारतल्यांक खंय खपोवन घेवचे ना। कुठ्ठाळे वेर्णा हायवेक पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान काढलो नवो डायव्हर्जन रूट। पणजेच्यान ठाणे, लोटली, वेर्णा आनी मडगांवच्यान वेर्णा कुठ्ठाळे जंक्शन। कोकण रेल्वे बरोबर चल्ल्या चर्चा। आनी वाळपयच्या कोयरावेलो प्रकल्पाक स्कॅमाच्यो बुठ्ठाणी। प्लास्टीक बाटल्यो चल्ल्यो रेडे घाटीवेल्यान स्क्रॅप अड्ड्यार। थंयच्यान गुजरातांत सीओच्या कानार केस। भिरोंडो पंचायत आक्रमक। विश्वजिताचो राफेल ऑडिओ बुयांवाच्या स्टुडिओंत केला जाल्यार स्टुडिओचेर रेड कित्याक मारली ना? काँग्रेसीचो प्रस्न। विश्वजीत ऑडिओची चौकशी अमित शहा कडेन कित्याक मागता? मागपाची गृहमंत्र्या कडेन। ऑडिओंतले मिस्टर एक्साक खंय सेक्युरिटी दिवची। एक्सान खंय काँग्रेसीक टेप विकिल्ली ना। दुसरे वटेन 24 वरां जाली तरी पुलिसांक सीएमओ कडच्यान चौकशे विशीं कसलेंच कम्युनिकेशन ना। सगळें पोंक। The BJP people are saying that it's manufactured in Buyan's studio. If they wanted and they were realistic on what they are talking, they first would have raided his studio before revealing it to the media. But definitely Mr. X should get security, whatever it is. Because I think not only Mr. X, I think Mr. Parikar also should, his security should be enhanced. Actually, yesterday I think Vishwajit made a very funny statement. I don't know whether it's a funny statement or a smart statement. He said he has urged Amit Shah, the president of BJP, to make the investigation. Now, who is Amit Shah? Amit Shah is the president of BJP. He is not a home minister. Now, who has to conduct the investigation? Either it's a prime minister or the home minister Rajnath Singh. विश्वजितान ऑडिओची चौकशी मागिल्ली खरी, मात 24 वरां जाली तरी गोंय पुलिसाकडेन चौकशे खातीर सीएमओतल्यान कसलेच कम्युनिकेशन ना। चौकशी शेळयली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी। अनधिकृत घरां नेमाच्या चौकटीत बसोवपाच्या कायद्या खाला आयिल्ल्या 7,500 अर्जांचेर 2 खातीं आनी 2 भागांनी प्रक्रिया जातली। ऑर्चर्ड जमनीर घरां बांदिल्ल्या लोकांनी रेग्युलरायझेशनाक अर्ज केल्यात। तांकां आतां वेगळे काडून टीसीपीच्या 16(ब) कलमा सकयल टीसीपी मुखार ऑर्चर्ड सेटलमेंट रेग्युलरायझेशनाक वेगळे अर्ज करचे पडटले। ब्रेस्तारा रेव्हेन्यू खाते आनी टीसीपी खात्याचे बसकेंत ही व्यवस्था थारल्या। रेग्युलरायझेशन ऑफ इल्लिगल स्ट्रक्चर कायदो 2016 गोंय सरकारान हाडलो। खासगी जमनीर आशिल्ली अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक म्हूण हो कायदो। सुमार 7,500 अर्ज सरकारा मुखार आयल्यात। मात टीसीपी खात्याचे नेम आडायिल्ल्यान तांचेर निर्णय घेतिल्लो ना। आता त्या अर्जांतल्या ऑर्चर्ड जमनी वेल्या बांदकामा विशीं अर्ज वेगळे काडून अर्जदारांक टीसीपीच्या 16(ब) कलमा सकयल अर्ज करूंक लायतले। टीसीपीच्या एक्टा प्रमाणे 16(b) जो इंट्रोड्यूस जाला ताज्या प्रमाणे जितले ऑर्चर्ड जमनी आसा वे पीपल हॅव एप्लायड फॉर रेग्युलरायझेशन, दे विल बी आस्क्ड टू एप्लाय अंडर 16(b) विथ टीसीपी। रेस्ट ऑफ द क्लॅरिटी ऑफ इश्यूज वे सेटलमेंट झोन आसा, बाकीचे बारीक तांकां जे डेप्युटी कलेक्टरांक इश्यूज येताले इन टर्म्स ऑफ मॅनपॉवर फॉर इन्स्पेक्शन फ्रॉम टीसीपी or in terms of some certain directions to be given to ODP areas, all these have been defined. We have ensured that certain directions are given to them. सेटलमेंट जमनींचेर कोणाकूय सेटबॅक। पारंपारीक वाटे विशीं त्रास आसल्यार नेम सदळ करपाचें उतर खंय विजयान दिलां। ऑर्चर्ड लँडाचे सोडून जर सेटलमेंट झोनान सेटबॅकाचो इश्यू आहा जाल्यार वी हॅव सेड दॅट वी आर विलिंग टू डायल्यूट ओवर। सेटबॅकाचे मेनली इश्यू सेटबॅकाचे आसता, रायट ऑफ वेचे आसता, ताजेर आमी मातशें मायंड लावपाक तयार आहा।
केन्ना पर्यंत स्टार्ट करतले सॉर्टिंग आउट पयलीं तांचें हें जावनी मरे दे हॅव टू गिव अस द कॅटेगरी सगळ्यात पयलीं टीसीपीक धाडचें पडटलें तांकां धाडचें पडलें आनी आमी तांकां सांगलें जाय जाल्यार आमी डेडिकेटेड ऑफिसर दिता म्हळ्यार एक दीस ऑफ द वीक दितात हें पेंडन्सी क्लियर करपाक खासगी जमनी भशेन कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचें उतर सरकारान दिल्लें. कोमुनिदादीचे फुडें सरता, मात सरकारी जमनी वेल्या बांदकामाचें कितें करपाचें ताचेर निर्णय जाल्लो ना. गव्हर्मेंट लँड अजून पर्यंत आमी एन्क्रोचमेंट रेग्युलर कांय डिसिजन घेतिल्लें ना. बट कोमुनिदाद वी आर ट्रायंग टू वर्क समथींग. रिपोर्ट फ्रॉम द कोमुनिदाद हॅज कम इन. वी आर ट्रायंग टू गेट सम अमेंडमेंट्स इन. इफ पॉसिबल वील ट्राय एंड गेट इट इन दीस कमिंग सेशन नाल्यार नेक्स्ट सेशन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मंत्री खासदारांचे फटाशे सोंपच ना. मायनिंग पिपल्स फ्रंट आक्रमक. मायनिंग सुरू करूंक आज मेरेन कितें केलें काय म्हणून जाप विचारूंक मंत्री सुदिनाक ताच्या घरा 7 जानेराक घेरावाचो प्लान. ताका घेवन खंय मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचें. सुदिनान खंय 6 जानेर मेरेन कितें तें सांगता म्हणून सांगिल्लें. डेडलायन सोंपली काय फ्रंटाची एक्शन सुरू. ते शिवाय 10 जानेराक तिगाय खासदारांक धरपाचें थारलां. आनी सुदिनाच्या घरा कडेन वतले. जर सुदीन ना जाल्यार सुदीन आसा पर्यंत आमकां जो पर्यंत तो सुदीन मेळना तो पर्यंत आमी बसतले. म्हणजे रातभर सुद्दां आमची बसपाची तयारी आसा. रातभर सुद्दां बसचें पडलें आमी बसतले. आनी हेजे फुडें आश्वासना बी प्रश्न ना. त्या दिसा कितें कॉन्क्रीट आमकां डिसिजन तुमी दिया हें आमी त्या दिसा तांकां सांगतले. लोकसभेत गोंयच्या मायनिंगाचो विशय काडलो म्हूण आपाचो खासदार संजय सिंगाचो गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट उपकारी. गोंयचे खासदार मात खंय कांयच करना. हांव आमच्या गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट्स आनी कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या वतीन संजय सिंग आनी आपाचे आभार दिता. तांकां आभार मानता आनी थँक्स दिता. एक्चुअली हें जें काम आसा हें काम आमच्या एमपीनी करपाक जाय आशिल्लें. आमच्या एमपीनी हो विशय घेवंक जाय आशिल्लो. दीपक ढवळीकार म्हणटात तांणी डेडलायन दिवंक नाशिल्ली. फुडली एक्शन कितें ती थारायतले म्हूण सांगिल्लें. आमी टायम दिवन आमी फुडली कृती करतले अशें ठरयल्लें. पूण मायनिंग डिपेंडंट सगळे आसात. मायनिंग हें काम सुरू जावपाक जाय. आजून आमी थोडे दीस रावल्या. पंतप्रधानाची भेट घेवपाची तयारी चालू आसा. तिचो अपॉयंटमेंट त्या खातीर आमी रावल्या. सावड्डेचो आमदार अजूनय सांगता पंतप्रधाना बरोबर खंय मिटींग जातली. ह्या 2-3 दिसां भितर आमकां अपॉयंटमेंट मेळटली आनी अपॉयंटमेंट मेळटरी आमी PM कडेन उलोवन हो निर्णय घेतलो. जो एमेंट आसा नाल्यार कॉर्पोरेशन आसा कितें आसा तें बेगींतल्या बेगीन निर्णय दिवन जनतेक दिलासो दितले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पोटवेंचणुकेची तारीख अजून जाहीर जावपाचीच आसा. शिरोडे बीजेपीचो युती पक्ष मोगो प्रचाराक लागलो. अध्यक्ष दीपक ढवळीकार बोरये साईबाबाक नाल्ल दवरून शिरोडे पोटवेंचणुकेक देंवलो. आदलो काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकार राजिनामा दिवन बीजेपीत गेल्या उपरांत शिरोड्या आमदाराची वॅकन्सी जाल्या. माकड उडयो मारतल्यांक खंय खोपोवन घेवचें ना. मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी आयज श्री नवदुर्गा बोरी हांगासर देवळान नाल्ल दवरून तशेंच साईबाबा हांगासर देवळान नाल्ल दवरून प्रचाराक सुरवात केल्ली आसा. आनी आज शिरोडा मतदारसंघात वाली कोण ना. लोक बेगर जाल्ले सारके जाल्या. आनी त्या खातीर आज आमी नवदुर्गेक नाल्ल दवरिल्लो आसा. पोटनिवडणूक जाली जाल्यार आमी ही निवडणूक लडयतले आनी जिखूनय येतले अशो आशावाद आमी दवरता. निवडणुकीत कॅन्डिडेट कोण आसतलो तुमचो? हांव आसतलो न्ही. ओके. निवडणुकीत कॅन्डिडेट म्हाका सगळ्यांनी सांगला राव. युतीचे सरकार आसा म्हणटा. सरकार आघाडी आहा. युतीचे म्हणल्यार आघाडी सरकार आसा. सरकाराक आमी ऑलरेडी 3 आमदार सरकार चलोवपाक दिल्ले आसा. हो जो मतदारसंघ आसा थंय मोगो पक्षाची बेज आसा. शिरोडा मतदारसंघात मोगो पक्षाची बेज आसा. आनी आमी ठरयल्लें की आमी जे कोण ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षा आनी त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा वतात थंय मोगो पक्ष केन्नाच कोणाक थारो दिवचो ना. हें मोगो पक्षाचें पयलें तत्व आशिल्लें. आघाडीचें सरकार आशिल्ल्या कारणान शिरोडेच्यान आपूण स्वता इलेक्शन लडयतलो अशें दीपक ढवळीकारान सांगलां. बोरयेच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गिव ए कमर्शियल ब्रेक. PWD मंत्री सुदिनान परत पळोवणी करून कुठ्ठाळे वेर्णा हायवेक आनीक एक डायव्हर्जन सोदलां. हें अंतर खंय आदीं थारायल्ले दाबोळी डायव्हर्जना परस उणें.
दाबोळे डायव्हर्जनाचो विचार केल्यार नवें डायव्हर्जन पणजेच्यान वतना 4.5 किलोमीटर जाल्यार मडगांवच्यान येतना 2 किलोमीटर उणें पडटा. मात ती जमीन कोंकण रेल्वेची, तांचे कडेन उलोवन 4 दिसां भितर थारतलें म्हणून सुदीन सांगता. पणजेच्यान वता आसतना 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जातले आनी हांगच्यान वता आसतना फक्त 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जातले. इतल्या हाचेर आमी आयल्या आनी वी वील नेक्स्ट 4 days आमचे सगळे इन्स्पेक्शन ड्रॉविंग्स रेडी करतले आनी आमी काम चालू करतले. फ्रॉम पणजीम इट गोज टू ठाणा, takes a left turn to Ponda Road, Lutlim, and then take a right and goes to Kesarwa. This way we are deciding. Yeah, we are deciding. And this one? Madgaon to Panji? From Varna, coming down, a road which goes to Thana, we have to take a right turn which enters to Sakhwara Road, then take a right turn all parallel to railway track. We are coming out at Chikali Road. इन्स्पेक्शनाक आमदार आलिना साल्दाना आनी अधिकारी आशिल्ले. Of course, we will need the cooperation of the Railway Authority, for which I'm sure the Honourable PWD Minister, with the help of our Chief Minister, will be able to acquire the necessary permissions. Any private land here? No. No, it is a railway land. It's railway land. It is all railway land. No it is private parallel land. to railway track. कुठ्ठाळे वेळाक दाबोळे सावन हायवे डायव्हर्जन करूंक सर्व्हिस रोडा खातीर जमीन दिवंक थंयचे शेतकार तयार नात. PWD मंत्र्यान आयतारा आमदार मंत्र्याक घेवन इन्स्पेक्शन केल्ले. शेतकारांकूय मेळिल्ले. निमाणे मेरेन शेतकारांची तयारी नाशिल्ल्यान डायव्हर्जन दाबोळे सावनूच म्हूण ठरिल्ले. आतां ह्या नव्या रुटाचो प्रस्ताव आयिल्ल्यान मातशी थाकाय, मात ठाणे लोटली रुटाक कोंकण रेल्वेचो बावटो जाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मडगांवां ट्रॅफिक पुलीस कचेरेंत ट्रॅफिक सेंटिनलां वरवीं तालांव पडिल्ल्याची गर्दी. तालांव फारीक करूंक गेल्याक रिसीट बूक सोंपले. तालांव भरूंक 7 दिसांचो प्राझ आशिल्ल्यान लोक काम धंदो सोडून लायनीनी. हजारांनी तालांव जाल्यार रिसीट बुकूय तितलेच जाय. निमाणे पणजे सावन रिसीट बूक हाडले खरे, मात सांजे मेरेन लोक लायनीनी झक मारले. लोकांचें कळ्ळें. रिसिप्ट ना म्हणताय ते भरपाक, पूण आतां तुमी 7 दिसाचे टायमींग दिला. 1000 मनीस हिंगा लायन फायन भरपाक उबी आहा जाल्यार हांगा एकूच कावंटर कित्याक दवरला? हांव 100 रुपया फायन म्हणून 7 दिसा पयलीं भरपाक येयला, पूण हांव सकाळीं 8 येयल्लो फायन भरपाक, अजून म्हजें जालें ना. आतां 5 जायत येयली. रिसिप्ट ना, रिसिप्ट येता बूक हाड पणजे सामान येवपा लागले. माय म्हणपाक 50 आहे, आतां म्हणटाय 30 आहे. आतां म्हणटाय तो साहेब येयला म्हणपाक तुमी बसाय येतलो, आणि एक साहेब येयलो 8 पर्यंत घेत म्हणपा लागले, पण अजून काय ना. एक घेत आहे, किती आहे ते सारखे सांग नाही. बूक आजून पासून येयला नाही. आतां मागीर इंग्रा ते म्हणटले टोकन दिता आतां. तेच कोण टोकन तुमकां तेन्ना सांगपा न्हू, टोकन दिवन धाडय जालें. न्ही डॉक्युमेंट न्ही, नंबर प्लेट खंय सारकी दिश्टी पडटा? नंबर प्लेट खंय दी नंबर प्लेट दिश्टी पडटा? हो पळय हो फोटो सेम आसा. मागीर कितल्या लोकां कडेन आहा फाटल्यान सेम फोटो? 3 सुमार येयला. 3 सुमार हांगाच आसा. 5 जाली. सेकंड थिंग, गव्हर्मेंटाक खबर आहा इतली चालन गेले म्हूण. इतली चालन गेले आसतना गव्हर्मेंटाक गेलें जावपा जालें आनी कावंटर ओपन करपाक. तेन्ना जर सेंटिनलाक तेंका तुमी पावर दिला जाल्यार तांकां फायन कलेक्ट करपाकूय तांकां पावर दिवचो. आनंदराज राणे ASI रिसीट बूक काबार जाली. येता तो घेवन येता वाटेरा. लोक जर कोणाक वचपा आसत तर ताका हांव टोकन दिता, ताका फाल्यां फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. आनी जे कोण आसा पळय आतां तांकां सगळे क्लियर करता, कोणाक परत धाडना. वाळपय गार्बेज प्लांटार स्कॅम. प्लांटांतल्यो प्लास्टीक बाटल्यो भिरोंडे रेडे घाटीवेल्या स्क्रॅपाच्या अड्ड्यार पावतात. थंयच्यान गुजरातांत सप्लाय जातात. वाळपयच्या गार्बेज प्लांटांतल्यान प्लास्टीक येता म्हूण स्क्रॅप यार्डवालोच सांगता. प्रकार पंचायतीच्या कानार पावतनाच भिरोंडेच्या सरपंचान पुलिसांक घेवन स्क्रॅप यार्डाचें इन्स्पेक्शन केलें. होणाच्या श्याम साखळकारान हो इशू काडिल्लो. हो वाळपय रेडे घाटीवेलो स्क्रॅपाचो अड्डो. भिरोंडेचे सरपंचान सचिव आनी पुलिसांक घेवन स्क्रॅप यार्डाचें इन्स्पेक्शन केलें. पंचायतीन हो अड्डो बंद करचो म्हूण खंय आदींच नोटीस काडिल्ली. आमी ऑलरेडी पयलीं नोटीस काडलेली आसा, म्हणजे फर्निचर जेन्ना चलतालें तें बंद कर म्हणून. आनी म्हाका दिसता ही सिडा पयलीं 10 वर्सां पयलीं चालू आशिल्ली, तेन्ना आमी फर्स्ट टायम नोटीस काडलें की ती स्टॉप करची म्हणून. सो आतां तुमी कितें करतले फुडें एक्शन? जे लिगल प्रोसिजर कितें आसा तें एक्शन घेतलें आमी. स्क्रॅप यार्डवालो म्हणटा प्लास्टीक वाळपय गार्बेज प्लांटांतल्यान येता. और वो किधर बेचते हैं बाद में? गुजरात को जाता है. और वो ग्राइंडिंग का वो सब देता है म्यूनसिपालिटी? क्या रेट में देता है म्यूनसिपालिटी? 5 रुपये 4 रुपये. 5 रुपये 4 रुपये किलो.
वो कौन लाता है वहाँ से म्यूनसिपैलिटी के प्लांट से? ये म्यूनसिपैलिटी के प्लांट का नहीं लाते हैं। हाँ, ये लोग ऐसे ही लेके आगे तरह से बना के देते हैं। कौन लेके आते हैं वो? ये रिक्शे वाले, फेरी वाले जो हैं, फेरी वाले अड्डों पे से लेके आते हैं। यहाँ परमिशन वाला माल नहीं है, जो भी है सब जमा किया हुआ है, गांव खाते का माल है। वाळपय पालिकेची सीओची जबाबदारी दिल्या थंयच्या मामलेदाराक. तो उलयता ते पळयल्यान ताचे राज्याक कांयच खबर ना. As far as Walpur municipality concerns, there is no any transaction between the scrap owners and the municipality. If suppose anything happen in future, we'll discuss. असल्या प्रकारा आड लोकांनी जागृत रावचे म्हूण होणाचो श्याम सकळकार सांगता. हे भायल्या स्टेटीचे लोक उगट धंदो करतात. पुलीस डिपार्टमेंट आहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेकोन आहा, कितलेशे ब्रियोकट्स आमच्या वाळपयेन भरला आनी कोणाचेर हेजें लक्ष ना. सांगा म्हणजे खोटें. मेन रस्त्यार ही फॅक्टरी प्लास्टिकची हवे ढाव्या प्लास्टीक भरला, ग्रॅन्युल्स तयार जाता, पॉल्युटेड जाता, प्लास्टीक जळयता थंयसर. कित्याक कितलेशे सेक्रेटरी आहात, तलाटी आहात, सगळ्यांक खबर आहा, पूण कोणूच हेजेर जागृकता ना. म्हणून हांव सांगता, कालच्यान जेन्ना डॅरिंग केलें अशें गांवागांवांनी भुरग्यांनी तुमी सतर्क रावात. कोयरा विल्याच्या नांवान प्लास्टीक भायले भायर स्क्रॅपाक घालतात काय तातूंतल्यान पालिकेक 4 पैसे येतात ताचेर कांयच स्पश्ट ना. कोयरांतल्यान पयसो करपाचे स्कॅम आसूं म्हूण दुबाव. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.